Today, the people of South Goa showed that money doesn't matter. आयपोर म्हणला भगवान के घर में देर है अंधेर नाही. त्या काळजांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदता की वी आर व्हेरी प्राऊड ऑफ गोवन्स, स्पेशली साउथ गोवा. यू ऑल हॅव प्रूव्ड इट. वॉट नेहरूजी हैड सेड दैट गोवा के लोग अजीब है. यस, साउथ गोवा के लोगों ने दिखा दिया कि money power is not always not gonna help and people's power helps. आणि सदांच उडकासान दवरा की yes, captain will be the postman, captain will be the voice in the parliament to take and raise issues of Goa, and we are with captain. We will also give him feedbacks whatever whenever is required. आमचे सदांच कॅप्टनाक काको आसतलो, तेंको आसतलो म्हणून. आयज म्हाज्या वांगडा सगळे एक्टिविस्ट आहात आनी ह्या एक्टिविस्टांचो सुद्दां तितलोच रोल आहा ग्रावंडाचेर जितलो लोकांचो रोल आहा. कितें मेन मुद्दे पावोवपाचें काम जें आहा तें ह्या सगळ्या एक्टिविस्टांनी केलें. हेंच्यांनी एक्टिविस्टांक अंडर एस्टिमेट केल्लेले, एक्टिविस्टांक धरून भितून सुद्दां उडयले. कितें डेमोक्रेसी सुद्दां डावार लायली हेंच्यांनी आनी तेचें फळ हेंकां आयज भोगचें पडलें. आमचे मेन मुद्दे आहा, खरो मुद्दो जो आहा हो स्पेशल स्टेटस. जो मेरेन आमकां स्पेशल स्टेटस मेळना तो मेरेन हे जे मुद्दे आहा, कन्वर्जन म्हण नाका, लँड ग्रॅबिंग म्हण नाका, बिल्डर लॉबीचे डॉमिनेशन म्हण नाका, म्हादई म्हण नाका, जो मेरेन स्पेशल स्टेटस मेळना तो मेरेन हे मुद्दे सॉल्व जावचे ना. आनी आमकां आशा आहा कॅप्टन विरिएटो जो निवडून येयला तो हे मुद्दे घेवन पार्लमेंटान उलयतलो म्हणून गोंयकारां खातीर. I want to congratulate every person who came out to vote. That is the first thing. And I thank every person in South Goa who pressed the button with a vengeance against the democracy that is being lost to. Basically, we are not against EVM as such per se. But I mean, main first important requirement is ballot जो print जाता VVPAT, give it physically in the hands of the people. Let the people put it in the ballot box.